नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार हे कार्यावळीत तुमकां आणखी एकदा येवकार. आमी सदांच एक प्रश्न काडटात तो म्हणजे कचऱ्याचो. आनी काल जो मडगांव पालिकेन जो कचरो हाडून ते बाणावलेच्या शेताक घाल्लो थंय आज ताजे वेळान एक व्हडलो परत बोवाळ जालो. एक अशी की मडगांव म्युनिसिपालिटीक तो कचरो परत काडचो पडलो. इतलेंच न्ही जाल्यार ताचे अगेन्स्ट आतां पुलिसा कडेन कंप्लेन जाल्ली आसा. म्हाका दिसता इतली लज हाजे पयलीं म्हाका दिसता मडगांव पालिकेक केन्नाच जावं नाशिल्ली. ना ना कसो आशिल्लें बिजे कितें एग्जॅक्टली म्हणजे आता जितली मडगांव पालिका मडगांव पालिकेन हो कचरो की आयज डेली वेस्ट न्ही तो पळोवपाक गेलो जाल्यार मडगांव पालिका सांगता की हो डेली वेस्ट आमकां हो प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम जाता. हायकोर्टान हांगा एक ऑर्डर दिल्या की केटीसी कडलो तुमी जागा आसा तो निवळ करचो आनी थंय भरिल्लो कचरो ते आतां व्हरून थंय डंप करतात. कारण थंय आतां कचरोच ना. थोडो कचरो थंय दिसता सारको क्लियर दिसता की गॅप जाल्ले आसा. तो कचरो तुमी खालो गेलो खंय. आनी आतां मडगांव म्युनिसिपालिटी कितें सांगता की आमी तो परमिशन घेतला रस्त्याक फिलिंग करपा लागून आनी कितें आमी खंय थंय खंय रस्तो जाता थंय वेस्टर्न बायपासाची ताणी सायडी घालतो. हय पूण वेस्टर्न फिलिंग करपा जाल्यार फिलिंग ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. हे म्हणटा आमी फिलिंग करपाक घालो म्हण आनी तो सेग्रिगेट करनासतना कांय करनासतना रस्त्याक डायरेक्ट रस्त्याक घाला. म्हणजे तातूंत कितें आसा तें सगळें तातूंत घाला. माती न्ही ती तातूंत थर्माकोल आसा प्लास्टीक आसा सगळें तातूंत भितर तशा तशें व्हरून घाला. एक म्हणजे हें जालें. दुसरें तशें पळोवपाक गेल्यार बाणावले पंचायत म्हाका दिसता सिरियस आसा अशें दिसना. कारण तांणी एक इनवर्ट केलां आज. हाजे मुखार म्हणटा तें पोल्युशन कंट्रोला बरयतले. आतां हें तिसरो दीस हें जालें जाल्यार पण ह्या इशूक भितर स्वता आमदार वेंझी पडला आनी वेंझीन म्हणला काल आमकां गरजे भायर कोणा कडल्यान कितें कितें आयकूंक आयलें म्हणल्यार तो वरनाचेर बाण मारता. हे जाल्यार आमचो कांय हें ना. जर वेंझी हाजेर सामको फर्म आसा तो म्हणटा भायले कचरो आमी घेवचे ना तुमी हाडटले आमकां त्रास करतले. वेंझी कित्याक एक्शन घेना? वेंझीन आतां मडगांव म्युनिसिपालिटी तांचे कडेन उलयलो तो सीओ आनी चीफ ऑफिसराक उलयलो. ताणें सांगलें आमी बी लिफ्ट करता म्हणून. आतां मडगांव म्युनिसिपालिटी भानगड कितें जाल्या तो कचरो सेग्रिगेटेड ना. सो ते आतां ते लेबर लावन ते सेग्रिगेटेड करून 5 ट्रिपी तांणी सुमार काडल्यो. सो आज सांजेर म्हणल्यार तो ताणें टायम दिल्लो. ताचे नंतर आपूण म्हणपालो मिटींग तांची जातली. तांणी तांकां आपयला. आतां अशी परिस्थिती मडगांव हाजी पालिकेची की मडगांव पालिका एक पंचायती कडेन उलोवपाक वतली की आतां चूक मागता बी काय ते मुखार पळोवपाक पडलें. आनीक आज विजयान एक कॉमेंट केला की एक पंचायत म्युनिसिपालिटीक समन्स करतना हाजींतल्यान लज ना. हें म्हणटा फर्स्ट टायम जालां आसतलें अशें खंय तरी. आनी एक म्हणटा दुसरी अजापाची गोश्ट म्हणटा एक म्युनिसिपालिटी व्हरून पंचायतीक डंप करता म्हणजे आनी ती बी ए ग्रेड म्युनिसिपालिटी. म्हणजे हाजे इतली वायट आनी खंयची दीस आयले ना म्हणटा. मडगांव म्युनिसिपालिटी म्हणटा सगळें पडपाक पावलें सकयल आनी कांय ना. ताका लागून म्हणटा आपूण उडोवपाक सुद्दां वचना म्हणटा. पण एक हे पळयल्यार की मडगांव पालिका कचऱ्याचे वेवस्थापन हातूंत सामकी इंट्रस्टूच दाखयना अशें दिसना पळोवपाक. इंट्रस्ट दाखयता ते इंट्रस्ट खंय दाखयता जेन्ना कलेक्शन कोण अपॉयंट करपी आसता कोण एजन्सी तातूंत भितर ते बरें इंट्रस्ट दाखयतात. ती खंयच्यान आपल्या कोण वळखीचो कोण सोयरो दायरो ताका हाडून खंय तरी कोणाक हें करून थंय दवरपाचो थंय इंट्रस्ट बरो आसता. बाकी कडेन तांगे इंट्रस्ट नासता. मागीर आनी कितें कचरो तांगे भायर काडपाचो जो सांठोवन दवरता ते प्लांटा भितर तो भायर काडपा टायमार ते म्हणटा आमी करतात. कारण ते ट्रिपीचे पयशे मेळटात. ट्रिपीचे पयशे मेळटात. कचरो ट्रान्सपोर्ट करपाक आमी करतात. हातूंत बरो इंट्रस्ट आसता गेलो. पण कचरो सेग्रिगेट करून निवळ करप ताजेर प्रक्रिया करप हाजे कांय पडून गेल्लो ना. आनी तो म्हाका दिसता हांगा आमचो संसड्याचेर जो प्रकल्प आसा तोय बंदच आसा दिसता म्हाका. तो बंद कितली वर्सां जाली तो बंद आसा. आतां ते इतली वर्सां म्हणटाले आतां ताजे भितर तेय आशिल्ले ते आसतनाय तो बंद आशिल्लो. पूण ते कितें म्हणटाले ना चलता. मातूय जर लक्ष दिलें ना जाल्यार कशें. मदीं ऑफिसरा कोणा विचारलें ते हांगा 2 पार्ट गेले जाल्यार मेळत ना पार्ट. मागीर हांगा तो बंद दवरून आतां नवो हाडपा जाय. आनीक पयला तुवें कॉन्ट्रोवर्सी तो सेमूच हातूंत भितर HCPD केले व्हडले सामको गाजो वाजो करून म्हणटा तसो तो प्लांट बसयलो. तातूंत भितर म्हणटा त्या मिक्स वेस्टाचेर ताजेर हें जातली आमची प्रक्रिया जातली. आनी आतां तो प्लांट बंद आसा हें स्वता एनवायरमेंट मिनिस्टर अलेक्स सिकेरा हाणें सांगलें. ही एक बरी गजाल सुशांत की एनवायरमेंट मिनिस्टर चार्ज घेतकीर रोखड्या एक्टीव जालो. तो कसो येवं आयलो तो थंय
आनी ताणें तांकां अक्षरशः धुवन काडल्यात सांगे मुन्सिपाल्टीक. ताणें आपल्या तोंडान सांगलां हो प्लांट कसोच दिसना हो चालू आसा म्हण. आतां मुन्सिपाल्टीन ते आनी एक टॅक्निकल प्लांट म्हणपा लागले तो प्लांट खूब दीस जाले बंद आहा. ते फाटल्या दिसा म्हणटाले ते दिवाळे गेल्या म्हण लेबर. हय. एक गरजेची वस्त आनी तुमी लेबर दिवाळे धाडटा कोणाक चलोवपा दितात तुमी ताका म्हयन्या भाडें दितात वयल्यान. पयशे मुन्सिपाल्टी पेड करता दिस म्हाका ताका हें करपा लागून. सेटअप मुन्सिपाल्टीन करून दिल्लो आनी थंय पळयलें जाल्यार विजय सांगता थंय फक्त तो आनी हातूंतल्यान म्युन्सिपालिटी लायट तयार करपा आशिल्ली, लायट तयार करता इलेक्ट्रिसिटी करपा आशिल्ली तयार. थंय आसा फकत चार हे पत्रे आनी ताची वयली शेड आनी थंय कांयच ना भितर. आनी आतां एक बरें दिसलें की एलेक्स शिकवेरान डायरेक्ट सांगलां सेक्शन 5 अंडर आमी सीओ मुखार नोटीस धाडटली. हें चल्लं कितें काय म्हण. थंय एकूय वस्त कांय जायना. आनी अजापाची गोश्ट म्हणजे मुन्सिपाल्टी आनी एक प्रपोज करता हांगा ट्रेटच जायना. सेम प्लांट सेम कंपनीक होलसेल मार्केटाक आनी घालपाक सोदता. पूण हे कितें सगळी भानगडी भानगडीची दिसता न्ही अशें विजय म्हणटा. विजय म्हणटा विजय म्हणटा त्या प्रमाणे दुसरे स्कॅम म्हणटा. हय. हे जर प्लांट चलना तुमी पयशे मोडून जर थंय प्लांट घालतात ताका रेंट दितात आनी तुमी दुसरो प्लांट एक प्लांट चलना आनी दुसरो प्लांट कित्याक जाय तो. आनी जर हांगा चलना जाल्यार मागीर थंय आमचे सोंसड्याचेर आनी बसोवपाचें आसता कसलें कितें. सोंसड्यार बसोवपा आसता तो एक वेगळो प्लांट. ते पुण्या वचून पळोवन आयल्यात ताजे वचून स्टडी चालू आसा. ताजे बरोबर ते पळोवपाक सगळे गेल्ले तुगे पोल्युशन कंट्रोली गेल्लो हे तुगेले बाकीची सगळ्यो एजन्सी गेल्ल्यो. तातूंत भितर एक एडवांटेज कितें आसा तो हांगा चलतलो एक एडवांटेज म्हणजे कितें तातूंत 60% सुद्दां वेट वेज म्हणजे मॉइश्चर आशिल्ली वेस्ट थंय ट्रीट जावपाक शकता. एक फक्त नेचर ऑफ दी वेस्ट पुण्याची आनी हांगची सेम आसा काय ना हें पळोवपाक जाय अशें शिवोन सांगलां. तें आमी मातशें स्टडी करतले. तांकांय सांगलां तुमी येयात हांगा पणजे एजन्सी घालपाक. तांकांय सांगलां तुमी येयात हांगा स्टडी करात. आनी त्या कंपनीन तांकां सांगलां तुमकां जाय तसो आमी डिजायन करतात. पूण डिजायन करपाक एक स्टार्टींग हाडलें म्हणजे तांणी चलोवपा जाय न्ही थोडो तेंप. पूण साळीगांव ऑलरेडी एक प्रकल्प आसा त्याच हाजेर हांगा कित्याक जायना. सालिगांव आसा आनी गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा की हो स्टेट ऑफ द आर्ट म्हणटा. त्याच भायर कुडचड्यार गव्हर्मेंटान प्रकल्प त्याच धर्तरेचेर हांगा घालपाक न्ही. हे ताणें कित्याक जायना. फकत कित्याक जायना पयशे फकत आपले हे पयशे फकत एक्सपेरिमेंटाचेरूच कित्याक म्हणटा. हे केन्ना मुन्सिपाल्टीन बरयलें काय म्हण थंय तुका पुण्या वचपाक गरज नाशिल्ली. सालिगांव आसा तो हांगा तसो आतां जागो कमी पडटा आनी कितें जालें जाल्यार वेगळें. पूण ताज्याक मातसो बारीक हाजो तो बारीक हांगा घालपाक न्ही मातसो तरी. पूण तीच जर जे इक्विपमेंट थंय आसात ती मशिनरी आसा ती हांगा घालून घालपाक जाता. हें मुन्सिपाल्टीन थंय बरोवपाक जाय आशिल्लें गव्हर्मेंटाक. एकदां तरी बरयलां काय कितें तें पळोवपाक परिस्थिती कशी परिस्थिती आसा सद्या. आनी SGPDA जर सांगलें जाल्यार तो प्लांट घालून थंय आनी घाण करून उडयल्या. एक म्हणल्यार थंय नुस्त्या मार्केट आसा हाजें आनी थंय असो वास मारता थंयची ते धंदेकार सांगतात हॉटेलवाले बी आमचे म्हणटा 30% गिरायक गेले म्हणजे मायनस जाला गिरायक. आनी थंय रस्त्यार ती सगळी स्लरी व्हांवता. आतां तातूंत भितर दुसरे हाते म्हणटा आमी प्लांट सगळे मुन्सिपाल्टी म्हणटा आमी करतात हें करतात. PWDन आमगेली ती स्लरी घेवपाक बंद केल्या. तुमी PWDन जर STP प्लांटाक बंद केल्या तुमी उडयतात खंय. तुमी खंय तरी थंय पोल्युशन करतात. म्हणजे आसा तुमी आतां तो कचरो प्लांट चलोवन फायदे कितें उलयता पूण ताचे परस भायरूच उडया खंय तरी. सेम इश्यू आतां हांगा जाल्लो आसा. कुंकळी आमी जो प्रत्येक बातूक घेतात तो आतां काल आमच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान आदेश काडून ती जी शेड बांदिल्ली इस्पात ताणें ती हें केल्या बंद मोडून उडोवपाचें. आनी आतां आनी एक नवो येयला की सगळेच ताजो श्रेय आपल्याक आपणे कंप्लेन केली म्हणून हें केलें. युरियन एक पत्राक काडला की आपणे 20 नोव्हेंबराक तरी 20 ऑक्टोबराक कंप्लेन केल्ली. 20 नोव्हेंबराक एक म्हयन्या भितर एक्शन जालें म्हणून. पूण तातूंत भितर आज एक आसा की ताज्या पयलीं ते लोक रस्त्याचेर आयिल्ले. लोक केन्ना रस्त्यार आयले ना. युरिन हो इश्यू युरिन पोल्युशनाचो थंय असेंब्लीक काडिल्लो ताजेर कांयच येना. पूण हे श्रेय घेवपाचे खंयच सोडनात कळ्ळें तुका न्ही. लोक आयले लोकांक आपल्याच्यान जायना वास घेवपाक जायना श्वास घेवपाक जायना म्हूण लोक रस्त्यार देंवले आनी लोकांनी हे इश्यू काडलो सामको. आनी लोक हाजे फुडें ते रस्त्यार देंवपा आसात. आतां आयकला त्या भशेन थंयचे लोक आतां तयारी करतात नेक्स्ट मोर्चाची. म्हणजे हे पोल्युशन बंद करपाक लागून गव्हर्मेंटाक जाग हाडपाक लागून नेक्स्ट स्टेप तांचे. एक इस्पात बंद जाले पूण ते अजुनूय फिश मिल चालू आसा. बरोबर. सो हे एकंदर पळयल्यार आमी आतां हें म्हणटात हे सरकाराक किंवा हांगा ह्यो म्युन्सिपाल्टी किंवा हांकां लोकांचें खरेंच पडून गेलां. लोकांच्या हेल्थाचें खरेंच पडून गेलां अशें दिसता. लोकांचें पडून गेलें म्हणजे ते म्युन्सिपाल्टी विचारलेले कशें सांगता आमचे हांगा लोक कचरो उडयतात. थोडीशी ते नाल्ल जर पिड्डा सोडणां जर तुमी एकठांय केली तुका काल सांगिल्लें
शोण्णां ती आडसराची कट्टी गुगल केल्यार तुका एका एमेझॉनाचेर सुद्दां 100 भितर मशीन मेळटली घेवण ताचो पिठो करून उडयता ती एक तुमी घेतिली हें काल ताका वेंजिनी सांगिल्लें हं. वेगवेगळे तरेची आनी ताजे पासून तुका बरे प्रोडक्ट करपाक मेळटात वयल्यान कळ्ळें तुका हें करपाचें मातशें स्टडी करून जर तें एक मशीन हाडलें आनी लायलें जाल्यार तें जाता तुका एक हें जाता ताका व्हडलो स्पेस जाय अशें पडना मेन म्हणजे ते आतां ताणें आडसरकारान नोटीस आनी काडल्या आनी तांचे कडल्यानच घेवचे पयशे घेवचे तांचे कडल्यान तेच आडसरकाराक नोटीस काडल्या की बंद करा म्हणून. हय बंद करा म्हणून केन्ना काडली लोकांनी जेन्ना असो करून भायर उडोवन ते आमी बोळा गेलो मागीर आडसरकाराक तुमी नोटीस काडटा इतली तेंप तुमी खंय न्हिदिल्ले ते विकता म्हण खबर ना कचरो जाता म्हण खबर ना ही आडसर कितें भांडवलें हाडून ते कट्टी उडयले ती तांकां एक हाडले कोणे हांगा आनी तांकां दवरले कोणे ऑपरेशन न्ही आनी तो सांगता लिगल आसता तांकां दवरता रिक्षार घेवन विकता तांकां लिगल आनी कितें तूं ट्रेड लायसन दिता रिक्षेक कशी कशी गौरांग फाल्यां दिंडी बरोबर सो सगळेच अशें आमी ते वायट 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 हेच सांगचे परस फाल्यां दिंडी आसा आमी मडगांवकारां खातीर एक हें करया की फाल्यां आमचे ही विठ्ठल रखुमाई हे आमच्या मडगांवचे जे कोण चलयतात तांच्या तकलेक आशिर्वाद घालून तांकां बरी एक हें दितलें आनी हे फुडले वस्तरी हे सगळे प्रॉब्लेम ना जातले अशें आमी आस धरया आनीक सगळे आमचे मडगांवकाराक आनी साश्टीकाराक आनी तशेंच गोंयकाराक आज आमी फाल्यां जी जावपाची दिंडी आसा ताजी आमी परबीं दिवया लोकांनी दिंडेक भाग घेवचो तातूंत बरे भशेन उमेदीन तातूंत वांटेकार जावचे आनीक ताची खोस सगळे गोंय मेरेन पावोवची अशें हांवें मागतात देव बरें करूं.